40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात, एका वेगळ्या स्वरूपात. नमस्कार, माझे नाव रोहित वाडकर आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन एसोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. आयज आम्ही आयल्या सावड्ड्या मतदारसंघात मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक जाणून घेवपाक तांचे प्रश्न, तांचे विशय, तांचे मुद्दे आणि तांचे अपेक्षा आणि फाटली कितकीशीच वर्सां हे अपेक्षा तांचे पूर्ण जाल्या काय ना हे जाणून घेवया तांच्याच कडच्यान. पण तांच्याकडे वचच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. गोंयाक घटक राज्य मेळ्या उपरांत 1989च्या वेंचणुकेन MGPच्या मोहन आमशेकारान 8,737 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवाराक मात दिवन सावड्ड्या मतदारसंघाचे नेतृत्व मिळयलें. MGPचे नेतृत्व 1994च्या वेंचणुकेन विष्णू प्रभून 7,256 मतां घेवन आपल्याकडे टिकयलें. 1999च्या वेंचणुकेन पयलीच फावट ह्या मतदारसंघाचेर BJPचे वर्चस्व दिसलें. विनय तेंडुलकरान 4,600 मतां घेवन आताचे आमदार म्हळ्यार गणेश गांवकाराक, जांणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस खातीर वेंचणूक लढयली, ताका मात दिली. फुडें 2002च्या वेंचणुकेन परत BJP खातीर विनय तेंडुलकरान 8,195 मतां घेवन इंडिपेंडंट रावल्या अनिल साळगांवकाराक मात दिली आणि सावड्ड्या मतदारसंघाची आमदारकी आपल्याकडे दवरली. पूण 2007च्या वेंचणुकेन इंडिपेंडंट रावल्यात अनिल साळगांवकारान 10,705 मतां घेवन BJPच्या विनय तेंडुलकराक मात दिली आणि ह्या मतदारसंघाचे नवे अपक्ष आमदार जाले. पूण 2012च्या वेंचणुकेन BJP खातीर वेंचणूक लढोवन गणेश गांवकारान 10,585 मतां मेळोवन इंडिपेंडंट रावल्या अनिल साळगांवकाराक मात दिली आणि सावड्ड्याचे नवे आमदार जाले. पास्ट टेन्सांतल्यान येवया आमी प्रेझेंट टेन्सान आणि मेळया हांगासरल्या मतदार राजाक आणि जाणून घेवया हो मतदारसंघ तांच्याच कडच्यान. माझे नाव गणेश लक्ष्मण गांवकार. आमची पंचायत आसा ती काल्याक आसा आनी आमचो मतदारसंघ सावड्ड्या. आमकां हांव पयलींचो पंच आशिल्लो फाटल्या 25 वर्सां पयलीं. तेच नंतर ते वाडे त्या गांवांक कांयच चडली कामां कांयच जालीं ना. कित्याक जालें ना ती कांय सांगूंक शकना, पूण आमकां ते सारके आमदार मेळ्ळे ना म्हणटी कामां जालें ना. आनी आतां आमकां आमदार पळय जे गणेश गांवकार जे पळय आमदार मेळ्ळा तो आमकां बरो मेळ्ळा. म्हणून आमची काल्याक मशानभुमी, शिंतोऱ्यो, रस्ते, खंय गटारे, सायडीची वाजेती ही चडशीं कामां जाल्लीं आसात. आमकां तेच सावड्डे मतदारसंघाकच न्हू, आंबेडकर सुद्दां काम जाल्लें आसा. आंबेडकर सुद्दां गटारे, रस्ते खूब कामां केल्लीं आसात. आनी म्हाका दिसता की असो आमदार म्हणटा आमकां केन्नाच मेळ्ळो ना. हेजे पयलीं सुद्दां BJP सरकार 2 फावट निवडून येयलो पूण कांयच करपाक शकलो ना आनी कांयच जालें ना. कित्याक केलें ना म्हणटा कांय कळना. पयस नासलो तो म्हळ्यार आज हे गणेश गांवकारान खूब कामां केलीं पूण म्हाका दिसता की तो दनपारचो केन्ना जेवण सुद्दां न्हिदपाक सुद्दां ताका टायम मेळना अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचो मतदारसंघ आसा तो व्हडलो मोठो आसा कारणान ताका भोंवपाक थंय चड एरिया भोंवची पडटा, चड कडेन कामांय पळोवची पडटात. थोडे कडेन तालुक्या भितर स्कुटरा बी ते लागीं गांवां पडटा आनी आमचे जे आसात ते चड एरिया पडटात. आनी आमकां म्हणटा ते सगळे फॅसिलिटी मेळपाच्यो मेळ्ळ्यो. लाडली लक्ष्मी जावं तुवाक थंय घरादार महिलाक सगळ्यांक मेळपाचें सगळें मेळोवन दिलें. म्हाका दिसता की कामांनी सुद्दां बंद पडलें जाल्यार सुद्दां कांय जालें ना पूण तेणी पॅकेज घातली तांकां. ते सुद्दां लोक म्हणटात आमदार आमकां असोच आमदार परत सुद्दां फुडले 5 वर्सां मेळचो आनी जी कितें कामां केल्लीं आसात उरल्यांत ती कामां करून घेवपाक. एक आमचो रोड व्हडलो करपाक आसा, एक व्हडलो ब्रीज बांदपाचो आसा, ती कामां तो करतलो. कारण इतकें तेणी आमकां तळमळींतलें काम केल्लें आसा आनी आमचे बराबर तो प्रत्येक आठवड्यांतल्यान एक तरी आमी पंचायतीक पावट मारता आनी तो काम करपाक रुची आसा. होच आमदार हेजे फुडें सुद्दां आमकां असोच मेळचो आनी आमचे कडेन ही कामां फुडल्यांनी करून घेवपाक. ताका वेळार कितें तुमकां सगळ्यांक सारकें सांगलां तें आयकून येतलां, तें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तेणी अशींच कामां करचीं. बरें, एका ऑप्टिमिस्टीक नोटाचेर हांव प्रोग्राम सुरू करता. गणेश गांवकर गिवींग क्लीन चिट टू गणेश गांवकर फॉर दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमचे कितें विचार आसतले? हांव संदीप पावसकार, सावड्डेचो एक सोशल वर्कर. फाटले इतले वर्सां आमी पळयता डेव्हलपमेंट तसो पळोवपाक गेल्यार सावड्ड्यान कांयच ना. जर तुमी पळयत एक मार्केट ना सावड्ड्यान, एक बस स्टँड ना आज पर्यंत. म्हळ्यार फाटल्या वर्सां सावड्ड्यान येदो व्हडलो आतांच जे गणेश गांवकार म्हळ्यार आमचे पयलीं उलयले ताणें सांगलें गणेशान भरपूरशीं कामां केलीं पूण दिसना कामां खंय केलीं म्हाका खबर ना, पेपरार आसा काय कित्यार आसा. कित्याक आज प्रॅक्टिकली पळोवपाक गेलो आमचे कडेन बस स्टँड ना. आमी आतां एग्रिकल्चरान नंबर 1 म्हणल्यार आतां कुडचड्यार जें कितें मार्केट आमकां कुडचड्यार येवचें पडटा. मेन प्रॉडक्ट सावड्ड्यान तयार जाता एग्रिकल्चरान. एग्रिकल्चर प्रधान हें सावड्ड्या आसा पूण सावड्ड्यान एकूय मार्केट ना. नाल्यार एक बारीकशे एक बागायतदार धरात नाल्यार कसलेच एक तांकां सेल करपाक 25-25 किलोमिटर ताणें आपले प्रॉडक्ट घेवन कुडचड्यार येवचें पडटा. तूं रस्ते पळयत, रस्ते डेव्हलपमेंट कांयच ना. तूं बारीक मायनिंगाचो इश्यू घेतला आतां ताणें, तातूंत पळोवपाक गेल्यार मेन आशिल्लो आमकां बायपास.
तो ना. हांगच्यान दाबाळीक वतलो जाल्यार आमकां हार्डली 12 किलोमिटर ट्रॅव्हलिंग आसा पूण लागता 4 वरां. पूण हाजेर खंय तरी विचार जावपा जाय आशिल्लो, तो खंयच्यानूच जालो ना फाटल्या 5 वर्सांक. आनी बारीक पळय तूं कुडचो सावड्डेच्यान आमकां मार्केट करपाक कुडचड्यार वचचें पडटा. सावड्ड्यान मार्केट दिलना तें दिलना, एटलिस्ट तूं फुटपाथ तरी दी आशिल्ली जी आमी सेफली चलोन कुडचड्यार येवपाक शकता आसले. तेंय खंयच केलें ना. म्हळ्यार डेव्हलपमेंट कितें म्हणटा आतां गणेशान उलयलो तसो पेपरार जालो आसतलो खंय तरी, पूण प्रॅक्टिकली पळोवपा सारको खंयच डेव्हलपमेंट जालें ना. आमकां पोल्युशनान इतलें आसा, इवन आमी आतां मेन आमचो बिझनस आसा ट्रकाचो, पूण खंयच रेटीक आमकां लिडराचो सपोर्ट जाय आशिल्लो. आमी आमदार कित्याक मागताले? आमदार मागचे पयलीं आमचो एक इश्यू हें आसतालो, विचार आसतालो बाबा हो लिडर म्हण आमकां जाय, आमदार म्हण खुर्चेर बसपाक नाका आशिल्लो आमकां. पूण ताणें ट्रकाचो रेट म्हणा ऑप्शनाक रेट दिलो 12 जाल्यार परत सेकंड रेट दिता 9 रुपया. जो रिक्षाक सुद्दां रेट तेज्या मायज आसा पूण ट्रकवाल्याक ना. खंय तरी आमच्या पोटे पाण्याचो म्हणजे लोकांचो विचार करून ताणें लिडरशीप घेवन हे रेट वाडोवपाक जाय आशिल्ले. ते खंयच वाडलेले आमी काय ह्या 5 वर्सांन पळयलें ना. तशें पळोवपाक गेल्यार पुलीस स्टेशन हें मेजर आमचें 25 किलोमिटराचो आमचो गांव येदो व्हडलो जाता. तांबडे सुर्ला टू दुधसागर जॉयन जाता, पूण एक पुलीस स्टेशन ना. कुळे आसा फक्त 2च पंचायती खातीर, बाकीचे पंचायती रिलेटेड टू दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता. हे खंय तरी हाजेर विचार जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आमकां म्हाजो जाल्यार पर्सनल व्यू, आमकां असो लिडर जाय जो लोकां खातीर लिडर आसतलो, जो खुर्चे खातीर आसपाना, जो आमदार म्हणून आसपाना, जो पर्सनल लोकांचे डे टू डे एक्टिविटी पळयतलो, लोकांचे हांगा बिझनेस कितें आसा तें पळयतलो आनी लोकांक कसो उपयोगी आपूण पावतलो असो आमकां मुखार लिडर जाय अशें म्हाका दिसता. ताजेर विचार करचो लोकांनी. आनी फुडलें इलेक्शन लागींच पावलां 3 म्हयन्यां भितर, तेन्ना आतां हे 3 म्हयने म्हणटा ते लोकांचे 3 म्हयने आसता. कित्याक फाटली 4.5 म्हयने 4 वर्सां 8 म्हयने हे आमदाराचे आसता नाल्यार गव्हर्मेंटाचे आसता. आतां ताणें घेतले स्किमी भरपूरश्यो आयल्यो. स्किमी सगळेच गव्हर्मेंट दिता, एकूच गव्हर्मेंट दिता आसना. जो गव्हर्मेंट येता आनी गव्हर्मेंटाचो पयसो म्हणल्यार तो जनतेचो पयसो, तो लोकां कडेन पावपाकूच जाय. पॅकेज दिली म्हणटा, 4 वर्सां मायनींग बंद दवरलें आनी पॅकेज दिली. व्हडलेशें म्हाका दिसना काय ताजो इफेक्ट केलोसो. कित्याक एक ट्रक रिपेर करपाक ना म्हणल्यार 1.5 ते 2 लाख रुपया 4 वर्सांत खर्च आसा. कित्याक ताजो डेप्रिशन कॉस्ट आसता, ताजे स्क्रॅप म्हूण आसता, ताजे बाकीचे व्हॅल्युएशन आसता. तो रिपेर करपाक 2 लाख लागता जाल्यार दिल्या 1,18,000 समथींग. पूण मोठे अशे बेनिफीट पावला. तुम्ही हॅप्पी ना लास्ट 5 इयर्स जे कितें डेव्हलपमेंट जाला किंवा तुमकां म्हणटा डेव्हलपमेंट जालें ना ते पेपरारूच जाला आसतलें एक वेळ. ओके, आय विल कट यू शॉर्ट. हॅप्पी ना म्हणल्यार सर एक सांगपाक म्हटल्यार बाकीचो आतां 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी वेतले मुखार आनी पळयतले, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर कंपेर करीत जाल्यार सावड्ड्यान एकदम 0 लेवलाचेर येवपाक शकता. सो आय विल एंड अप हियर. हांव परत ह्या विशयाचेर डेफिनेटली डिस्कशन आमचें तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स. हॅलो, हांव सोहन सावड्डेकार. हांव आम आदमी पार्टीचो कॉर्डिनेटर. पूण जेन्ना सावड्डे मतदारसंघाचो प्रश्न येता आनी जेन्ना आज आमच्या होस्टान तशें सांगलां की एक अनबायस्ड आनी न्यूट्रल मत तुमचें दियात जाल्यार आय विल बी व्हेरी हॅपी टू से दॅट हांव एक एक्टीव सिटीजन आनी लोकांक कितें जाय ह्या संदर्भान उलोवपाक सोदतां. सावड्ड्या जर पळोवपाक गेलो जाल्यार अंडर डेव्हलप्ड आसा. अंडर डेव्हलप्ड हांव कित्याक म्हणटा जाणून येदो व्हडलो मायनींग वेवसाय आसा, इतलो रेव्हेन्यू आसा आनी इतलो रेव्हेन्यू आसून सुद्दां जें कितें आमकां सावड्डेच्या लोकांक जाय तें आज पर्यंत मेळना अशें दिसता. आय विल नॉट से इट एज अ फेल्युअर ऑफ अ इंडिविज्युअल ऑर अ इंडिविज्युअल MLA, बट फाटले कितलेशे वर्सां आमी फाटींच उरल्या आनी कित्याक लागून फाटीं उरल्या हाजेर हें करपाक जाय. रिजन कितें आसा, आज सगळे उलयतना सामाजीक डेव्हलपमेंटाचें उलयतात, बट वैयक्तीक डेव्हलपमेंट म्हणटा तो आज सावड्ड्यान खूब जावपाक जो जाय आशिल्लो तो जालो ना. कारण आज लोकांचे डिमांड खंय तरी गटर रस्ते 70 वर्सां आफ्टर लिबरेशन आनी 56 इयर्स जाले आमकां गोंय मुक्त जावन, तरी आमी जर रस्ते आनी खळयोच बांदपाक उरले जाल्यार आय वूड से दॅट दीस इज अ बिग फेल्युअर ऑफ द गव्हर्मेंट. सो बेसिकली वेर आमी जे टार्गेट करपाक जाय ती इंडिविज्युअल डेव्हलपमेंट्स. आज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर पळयत दुर्भाग्यपणान खुबदां आमी ओपोजिशनाकय उरल्यात. हांव ना म्हणना MGच्या टायमार किंवा इवन BJPच्या टायमार, पूण खंय तरी अंडर डेव्हलप्ड उरल्यात. जे जॉब लागपाक जाय आशिल्ले ते जॉब लागूंक ना. आज तरी रिटर्न टेस्ट जावन जॉब जातात, बट तरी खंय तरी ओरल म्हणून सरकार आपल्या कडेन तो कायदो दवरता, तो जावपाक जायना. जॉब शूड बी गॉन टू द डिजर्वड एंड नॉट टू द रिजर्वड ऑर वीथ इन्फ्लुएन्स. सो हें म्हजें मत आसा. आज दुसरें पळोवपाक गेले जाल्यार बॅकलॉग पळयत जर तर आमच्या सावड्डे मतदारसंघात जर तर एम्प्लॉयमेंटाचो बॅकलॉग पळयत जाल्यार खुबसो बॅकलॉग आसा. दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवपाक गेले जाल्यार जॉब दिल्यात आसतले, पूण बॅकलॉग पळय. हांव म्हणटा तो बॅकलॉग खूब. कारण वन बेटर थिंग वीच आय कूड सी 4-5 years बॅक इज सावड्डेचे जे भुरगे आसात, यूथ जो आसा किंवा जो आमचो लोक आसा तो सेल्फ एम्प्लॉयड आशिल्लो. ट्रक वेवसाय करून म्हण आनी कितें धंदो करून म्हण, आनी कंपनी नाशिल्ल्या कारणान ते कंपनीकय जॉबाक लागले. पूण आज ती परिस्थिती ना. एंड यू कॅनॉट ब्लेम द गव्हर्मेंट ऑल्सो फॉर दॅट. बट आज गव्हर्मेंटाक खंय ब्लेम करता हांव की
अल्टरनेट पर्याय आज पर्यंत दिलो ना. मायनिंगाचेर आमी डिपेंडंट आसा. म्हाका अशें जाय की सावड्डे मतदारसंघ कितले वर्सां आनी तुमी मायनिंग डिपेंडंट म्हणटले. वाय वी आर मायनिंग डिपेंडंट ऑलवेज. आमी मायनिंग डिपेंडंटच म्हणून आमकां कित्याक पळयतात. सो एक अल्टरनेट पर्याय जो दिवपाक जाय, थंय आमचे लिडरशीप यशस्वी जाल्ल्या. नॉट ओन्ली आमदाराच्या लेवलार बट टू द CM लेवल एंड एवरीवेर. आय वूड से दॅट आमचो जो ही लिडरशीप आसा ती खंय तरी कमी पडल्या, कारण अल्टरनेट आमकां पर्याय हो आज पर्यंत मेळो ना. आय विल कट यू शॉर्ट, बट एक बरें म्हटलं तर न्यू एव्हेन्यूज शूड बी एक्सप्लोर्ड. Yes, very नॉट much, जस्ट very मायनिंग. म्हणजे फाटली इतकी वर्सां आमी मायनिंगाचेर Very much, because ओडले. mining is coming to saturation. It Correct. is going to come to So you need a saturation. different opportunity avenue altogether. Already mining after such stringent laws and as the mining 100% जातालें, I will just see it is 15 to 20% mining which is going on. And it is going to be in future is going to be very difficult for people of Savarde. तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स. माझें नांव दत्ता सावंत आनी हांव रावपी सावर्डे पंचायतीक 3-4 वेळा निवडून आयिल्लो. जेन्ना BJP आमचे गणेशान म्हणलें BJPन खुबशीं कामां केल्यां अशें म्हणून, म्हाका तरी दिसना BJPन सावर्ड्याक कितें केलां म्हणटा तें. म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमच्या सावर्ड्यांक एक ग्रावंड आमी प्रपोज केल्लो, जेन्ना आमी आसतना पंच, तेन्ना संजय बांदेकर मिनिस्टर आशिल्लो. त्या टायमार जो हें केल्लो तो आजून पर्यंत ग्रावंड जायना. अशी कितकीशीच म्हाका दिसता हें जावन गेली. अशी खुबशीं कामां करपाची उरल्या. म्हाका सांगपाचें आसा की BJP गव्हर्मेंटान आयज जे मायनिंगाक जे पळय हितूंक GPS बसोवन 40 स्पीड बसयले आनी आज रोखडेच ताणें स्पीड गव्हर्नर हाडला 60 स्पीड. म्हाका सांग, जे GPS बसोवन तूं 40 स्पीडीक हें करता, मॅनेज करता, जाल्यार तें स्पीड गव्हर्नर 60 स्पीड कित्याक जाय? जर म्हाका सांगपाचें आसा. दुसरी गोश्ट, आयज जी वस्त जी पन्नी जायत वयता, म्हणजे म्हाका सांगपाचें आसा, ट्रक आयज जो पन्नो जायत वयता, त्या ट्रकाचो आयज इन्शुरन्स 4,000 वयल्यान 26,000 पावयला. ताजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी इंस्ट्रक्शन दवरून तें कमी करपाक जाय आशिल्लें. ह्या BJP गव्हर्मेंटान केलें ना. जी वस्त पन्नी जाता ताजो व्हॅल्यू जावं इन्शुरन्स कमी जायत वचपाक जाय. आयज गव्हर्मेंट ह्या हाजेर कांयच लक्ष दिना, तो व्हॅल्यू चड जायत गेला. अशी खुबश्यो गोश्टी BJP गव्हर्मेंटान करूं ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार जी सावर्ड्यांक कामां जालें अशें म्हणटा, सावर्डे कॉन्स्टिट्युन्सी कामां जालें अशें म्हणटा पळय न्ही, तें म्हाका तरी दिसना. आमच्या सावर्ड्यांक कामां जावना. बाकी कडेन खंय जाल्यां काय तें आमच्या दिसण्यार येवना. ओके, मायनिंग हो तुमचो मुख्य व्यवसाय थंयसर जाल्लो आसा आनी खूब जाण डिपेंडंट आसा ताचेर. तुमी म्हटलें एग्रीकल्चर सेक्टर सुद्दां इज देर, बट मायनिंग इज प्रिडॉमिनंट आनी तातूंतल्यान चडसो मेजर मायन्स तुमच्या हितूर आसा. इट्स सावर्डे कॉन्स्टिट्युन्सी. तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स. म्हजें नांव विलास पिचलकर. हांव पंच मेंबर ऑफ विलेज पंचायत काले, तसोच जनरल सेक्रेटरी BJPचो. आतांच कोण तरी रस्ते जावन आपण उल्लेख केलो, जावं कितें डेव्हलपमेंट जावना रस्त्याचो येतें, पूण आमकां कालेच्यान सावर्डे येवपाक जवळ जवळ पयलीं 1 वर लागतालें. पूण म्हाका दिसता आतां आमी 15-20 मिनटांनी पावता. इतले रस्ते आमचे बरे जाल्या. फॉर एग्जाम्पल सांगपाचें म्हटल्यार गुड्डीमळ टू तो सावर्डे येवपाक रस्तो तो वायडनींग करून जवळ जवळ पयल्याच वर्सा, म्हणजे जेन्ना 2012 इलेक्शन जालें, BJP गव्हर्मेंट फॉर्म जालो, पयल्याच वर्सा 4.5 कोटी करून वायडनींग करून रस्तो टुळटुळीत जाल्लो आसा. आनी आतां हांव सांगता, कालेच्यान आमकां हांगा 15 ते 20 मिनटां पुरो. तशेंच कुळें वचपाक जवळ जवळ 10 मिनटांनी पावता. आतां सगळे रस्ते आमचे हॉटमिक्स जाल्ले आसा सावर्डे मतदारसंघात. हें हांव एप्रिशिएट करता, आमदाराकूय एप्रिशिएट करता आनी गव्हर्मेंटाकूय एप्रिशिएट करता की तेंच्यांनी स्वता जे लक्ष घालून त्यो फायली इंडिविज्युअल फॉलोअप करून तें केल्लें आसा. दुसरी गजाल सांगपाची, आमी जे पळय आश्वासन दिलें BJP गव्हर्मेंटान तशेंच आमदारान. हांव काले पंचायतीचो पंच मेंबर. आमचे पंचायतीन 90% कामां पूर्ण जाल्या. एक आश्वासन आमचें उरलें म्हणटा तें ओव्हरब्रिजाचें. आनी ते ओव्हरब्रिजा सुद्दां पयर सावयकर येवन तेणी तें आमचें हांगसर रेल्वेचें इनॉग्रेशनाक तें घालून तें सगळें करून घेतलेलें आसा आनी आमकां एश्युरन्सूय दिल्लें आसा तेंय बी जातलें म्हणून. काले आमच्यो खुबश्यो अडचणी आसल्यो फॉरेस्ट रायटाक लागून. आमच्या वायल्ड लायफान येता ताका लागून आमकां अडचणी खूब आसल्यो. तेजेर मात करून BJP गव्हर्मेंटान एक कायदो 2007 पार्लमेंटान कायदो जाल्लो. तो कायदो 2013 भायर पडटालो. म्हणटकीर आमचें कितें जालें, गव्हर्मेंटान कितें केलें, तो कायदो जितो गेलो. कसो गेलो, 2012 तो जितो गेलो आनी तो फॉरेस्ट रायट एक्टा अंडर
आमकां ज्यो कितें जमनी मेळपा जाय आसल्यो, जे कितें डेव्हलपमेंट करपा जाय ते फॉरेस्ट रायट एक्टा अंडर आमी ते करून घेतलां. आनी हो एक कायदो सामको अत्यंत गरजेचो आसलो आमकां, कित्याक तो डेव्हलपमेंट म्हणटा करून मेळनासलो, कॉन्क्रिटींग करून मेळटलें. हें केले उपरांत आमी थंय पंचायत बिल्डींग बांदपाक सफल जाले. पंचायत बिल्डींग जायनासली आमची, कितलीं वर्सां जालीं. 22.5 वर्सांचे बॅकलॉग आमकां हे आमचे एका मतदारसंघात ते बॅकलॉग जवळ जवळ क्लियर जायत येयले की 3 आमदार ऑपोजिशनान उरले. एक येयलो आमदार आमचो आतां अध्यक्ष तो आमदार जालो, पूण ताका तिचें काम करपाक वाव मेळना. पूण हे जे 4.5 वर्सांक काम केल्या जवळ जवळ 850-900 कोटीची कामां जाल्ल्या आमच्या मतदारसंघाक. आनी हे आमच्या पेपराचेर न्हू तर प्रॅक्टिकली पळोवपाक जाय की आमचो मतदारसंघ आतां व्हडलो आसा. दुसरी गजाल एज्युकेशन साठी पळोवपाक गेल्यार आमच्या आमदारान एक गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज केली. तितून BBA BCA हे जर तूं भायर कोर्स करता जाल्यार ताका जवळ जवळ 70,000-80,000 खर्च आहा. पूण आमचे कॉलेजीन 5 ते 6 जाण मेळटा ती करपाक. हें एक मोठें अचिवमेंट आसा. आनी जवळ जवळ आमचो खुबसो डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा, एकदम बरो डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा, हेजो कांय मातूच दुबाव ना. आमी ह्या विशयाचेर परत उलया, बिकॉज 2 मतां येता म्हाका. एक जाला ऑन पेपर्स आनी एक म्हणटा प्रॅक्टिकली तुमी पळयात तो तुमकां दिसतलो मतदारसंघ व्हडलो आसा, मे बी तो दिसना जाय. तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स कितें आसता? म्हजें नांव अशोक नायक, MG पार्टी एक्झिक्युटीव मेंबर. तसोच हांव नायक भंडारी समाजाचो गेल्ले 2 टर्म जालो वायस प्रेसिडेंट म्हणून काम करता. आयज जें कितें आमच्या सावर्डे मतदारसंघात चल्लां आनी जे आयज उलयतात की आमदारान भरपूर काम केल्लें आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसना. कारण आमचो मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो तो मायनिंगाचो आनी त्या जाग्याचेर ताणें कांयच करूं ना. आतां सांगपाचें म्हणल्यार आतां एक बायपास एक्झॅक्टली सुरवातेक आमदार निवडून आमदारान पयलो टप्प्याक बायपास करपाक जाय आशिल्लो आनी तो बायपास ताणें केलो ना. हाजे कारण खुबशे लोक म्हळ्यार खुबशे लोक येता आसतना एक हॉस्पिटलांत हाडटा आसतना एमर्जन्सी टायमाचेर खुबशे लोक वाटेरूच मेल्ले आसात. लग्नाचे कितलेशे म्हूर्त वाटेर उरले कडेन आसात. असले हाजेर ताणें केन्नाच कांय विचार करूं ना. ताका कितलें सांगल्यार तो आयकुपाक तयार ना. तो आपल्याच वन मॅन शो करपाक सोदता. सो लग्नाचे मुहूर्त चुकता पूण मुहूर्तमेळ मेळना डेव्हलपमेंटाची, असो तुमचो विशय आसा. हांव गणपत नायक, मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सावर्डे मतदारसंघ. आतांच हांगा आरोप जाले सरकाराचेर त्याच प्रमाणे आमदाराचेर. सावर्डे मतदारसंघ हाजें क्षेत्रफळ चड आसले कारणान मतदारसंघाक नांव सावर्डे आसा, पूण आमचो प्रत्यक्षांक मतदारसंघ कापशान सोंपता आनी सावर्डेच्या पुलार. बाकीचो जो मतदारसंघ आसा जाचें क्षेत्रफळ जें आसा मॅक्झिमम आमी वाळपय बॉर्डरी पर्यंत पावल्ले आसा. हांगाच आतां आमचेच समाजसेवक जे तांच्यांनी वक्तव्य केलें ते म्हजे कोतान तांच्यांनी हो एक आरोप आसा, बिनबुडाचो आरोप आसा. कारण जे कितें ग्रावंड लेवलाचेर जालां तें कोणूच लिपोवंक शकना. जे रस्ते आतां म्हज्या मित्रान सांगलें की वायडनींग, हॉट मिक्सिंग, बाकीचे जे कितें घडामोडी जावपा जाय आसले रस्त्याच्या संदर्भांत, ज्यो दळणवळण कशी जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कसो जाय, तो पद्दतीन आमी जवळ जवळ 900 कोटीची कामां सरकाराच्या माध्यमान ह्या मतदारसंघान केल्ली आसा. हांव स्किमीचेर वचना, कारण 22.5 वर्सां ह्या मतदारसंघाक असो न्याय केन्नाच मेळ्ळो ना. कोण तरी उलयता आसतना नोकऱ्यांचेरूय उलयलो, पूण आयज हो मतदारसंघ तुमी पडताळून पळयतले जायत जाल्यार बिफोर आनी आफ्टर म्हळ्यार पयलीं आनी आतां ही दोळे उगडून पळोवपाची गरज आसा. जाका कोणाक खबर ना ताणें अवश्य हो मतदारसंघ फिरून पळोवचो. रस्त्याच्या संदर्भांत म्हाका दिसता आमकां कोणूच बोट दाखोवपाक शकना. पूर्ण जितले मतदारसंघान रस्ते आसा, तुमी एक रावंड घेतलो, हांव आमचे पर्यटन स्थळ तांबडी सुर्ल हें देशी तशें विदेशी पर्यटकां खातीर भरपूर अशें नांवाजलेलें स्थळ. ह्या जाग्याचेर वचपाक रस्तो हो पयलीं नासलो, आतां जालो. आमचें एक तातोडी म्हणून गांव आसा. ह्या तातोडी गांवांत गोंय स्वतंत्र जालें पूण थंय रस्तोच नासलो. आयज रस्तो जालो थंय. अशी कितलीशे भाग आसा ज्या भागांनी गोंय स्वतंत्र जाले नंतर आयज ह्या 4.5 वर्सांत थंय विकास जाल्लो आसा. शिक्षणीक हाजेर उलयतले जायत. ह्या मतदारसंघात 46 शाळा आसात. हातूंतले 23 शाळांचें नूतनीकरण आमचे गोंयचे भाग्य विधाते स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकार हे पयले मुख्यमंत्री हांणी ह्यो शाळा बांदून लोकांक लोकार्पण केल्ल्यो. पूण त्या शाळा बांदले नंतर हांगा कितलींशींच सरकारां आयलीं, कितलेशेच लोक आमदार जाले, पूण म्हाका दिसना की हें करपाक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हेंच जाय पडलें. आयज ह्या मतदारसंघात 2 अत्याधुनीक अश्यो बऱ्यो सामक्यो हायटॅक शाळा, एक
आमच्या गुड्डेमाळ ह्या भागांत जाल्ली आसा, दुसरी तामसोडो धारबांदोडे हांगासर जाल्ली आसा. आतां आमची केंद्र शाळा जी तिस्कार आसा तिजी नूतनीकरण चालू आसा. अशें करून 7 शाळांचें आतां सद्या तरी नूतनीकरण चालू आसा, जेणे करून जे शाळांनी भुरगीं शिकतात तांकां एक बरें एनवायरमेंट थंय तयार जावचें आनी एक बरें शिक्षणीक कार्य थंयच्यान घडचें हो एक सरकाराचो उद्देश आनी हावेस आसा. आयज जे आमचे ओपोजिशन म्हणून उलोवपाक जाय तांणी उलोवचें, पूण जे कितें मुद्दे आसात जाका अनुसरून जाका कितें बाबा आसा बेज, अशी बेजीचें उलोवचें की बेजलेस उलोवचें न्ही. हें कागदा वयलें ना, हें प्रत्यक्षांत थंय केल्लें आसा, दिसती पडटा. ना जाल्यार म्हजे बरोबर येवचें, हांव दाखयतां, अवश्य दाखयतां. म्हजें नांव संतोश गांवकार. हांव काले पंचायतीचो एक्स सरपंच, सद्याचो पंच. सादारणशी 20 वर्सां जालीं म्हाका पंचायती भितर हांव काम करतां. पंच म्हणून निवडून येता, सरपंच जाता. हांव गेल्ल्या 7-8 वर्सां काली पंचायती फाटल्या टायमार सरपंच आशिल्लो. गेल्ली 5 वर्सां म्हजो टर्म कंप्लीट जाल्लो. आनी त्या वेळाचेर जेन्ना इलेक्शन जालें, MLAचें इलेक्शन जालें, त्या वेळाचेर एक परिवर्तन जावचें अशें आख्ख्या गोंयाक एक लाट आशिल्ली BJPची. त्या अर्थान सावड्डीचो बी आमी सगळ्यांनी विचार करून परिवर्तन घडोवन हाडलें. आनी त्या वेळाचेर टिकेट कोणा दिली आनी कोणा दिलो ना तो विचार जालो ना. जाय आसली BJP आनी BJP सपोर्ट करून आमच्या मतदारसंघाक गणेश गांवकार ह्या आमदाराक निवडून हाडलो. आनी त्या वेळाचेर जशें फाटल्यान जें उलोवप जाल्लें जे मायनींग कोरोडमाचेर, त्या वेळाचेर आमी पणजे वचून मार खाल्लेलो सारको. आमचेर मार पडलेलो, आमकां मायनींग बरे भशेन जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी काम केलें. त्या अर्थान ह्या आमी ह्या आमदाराक निवडून हाडलें. पूण जशें हांव पळोवंक गेलो जाल्यार म्हाजें स्वताचो हांव उलयतां, म्हाज्या पंचायतीचें उलयतां. आतां आमचो पंच वांगडी उलयला, पूण ज्या पद्दतीन विकास जावपाक जाय ते पद्दतीन जायना. म्हाज्या वार्डाक सिंगल एक काम जावना अजून. कितलेशे रस्ते पेंडींग आसात. आमदारान म्हटलें की उदकाच्यो टँकी येवं आपूण 3 म्हयन्या भितर तुमकां हांगा काडून दाखयतलो म्हणून. पूण हांव सांगूंक सोदतां की म्हाजी एक पायपलायन आसा ती गेल्ल्या टायमाक आमी एस्टिमेट सगळे प्रपोज करून फायल आमची अंडर सेक्रेटरी फायनान्साक पडून आशिल्ली. हांवें रिक्वेस्ट केली आमदाराक की ती मातशी फुडें व्हर आनी त्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणून. तें करपाक शकलो ना. जेन्ना विनय भाई हांगा मिनिस्टर आशिल्लो त्या टायमार हांवूय सरपंच आशिल्लो. आमची परिस्थिती वायट आसली रस्त्याची वगैरे वगैरे. त्या टायमार आमची खूब डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. अशें न्हय की ते त्या टायमार डेव्हलप जालें ना अशें. पूण आतांचे मुद्दे जे आसा काही हे हेणी मुखार बरे भशेन व्हरपाची तो व्हरना. आमचो तो मेन मुद्दो आसा रेल्वे ओवरब्रीज. आमी कितलीं वर्सां जालीं ते फाटीं लागून ते करपाक जाय म्हणटा, तोय मुद्दो थंय पडून आसा. आयज जशें BJP सरकारान जे 2005 जो काँग्रेस सरकार आसतकीर एक कायदो पास केल्लो सेंट्रलाक की FRC केसीचो, तो आतां सद्या सरकारान ह्या आमच्या BJP सरकारान तो मुखार हाडून तो चालीक लायिल्लो आसा. पूण त्या हेतूंतल्यान पूण आमचो मेजर जो प्रश्न आसा, आमी एक सनद 2-3 सनद मागलेल्यो. ज्यो पंचायत बिल्डींग जी आमची एरिया आसा ती आमकां आयज पूण पोजिशन मेळना. पूण थंय ती आमकां मेळची. आमदारा कडेन अट्टास धरला, पूण तें पूण आजून आमचें काम तेणी हातींत लावन दिवना. सावड्डे मतदारसंघांतले जे जागृत जे लोक आसात, सरपंच आसा, पंच वांगडी आसा, जे बरे लिडर आसात, हेंच्यांनी सगळ्यांचेर अन्याय जालो म्हणून आमी एक सावड्डे प्रोग्रेसीव फ्रंट म्हणून तयार केल्लो आसा. सो तुम्ही म्हणटा की ब्लेम गेम चड जाता. ब्लेम चड जाता, सामाजीक दृश्टीकोनांतल्यान बेसिकली कामां हेल्ड अप जाता आनी पीपल आर हू आर फायनली सफरींग. म्हजें नांव बाळू रिकडो आनी हांव काले पंचायतीचो पंच मेंबर. आयज इलेक्शनां फुडलीं लागीं पावल्लें आसा. जवळ जवळ 2-2.5 म्हयन्याचे 3 म्हयन्याचे म्हण तेंपले आसा. आनी म्हाजे आनी पळयलें जाल्यार आयज कोणाचेर कोणूय कितेंय आरोप करतात. पूण म्हाका एक उलोवपाचें आसा की फुडले जे आमदार येतले वयतले ते जनता ठरयतली. कोणाक आमदार करचो कोणाक न्ही ही फुडली जनता आसा ती जनता ठरयतली. पूण म्हाजे कार्यकिर्दीन ह्या 4.5 वर्सान हांव पयल्ल्या भितर आनी फाटले हांव 3 खेपां एक इंडिपेंडंट आमदार जावन गेलो, 2 फावटी BJPचो आमदार जावन गेलो. अशें म्हणपाचें ना म्हाका काय कोणीच काम केलें ना. पूण ज्यो अपेक्षा आसलेल्यो आमकां त्या टायमार आमचे पूर्ण जालें ना. पूण ह्या जे 50-60 वर्साचे जे प्रॉब्लेम आसलेले ह्या 4.5 वर्सान आमचे सॉल्व जाल्या. हेजें उदाहरण कोणाक सांगल्यार जर पटना हांगा बसून आनी जाल्यार कोण प्रत्यक्षान येवन ती सर्वे करची आनी फुडलें उलोवचें. कित्याक आयज चान्नीमा म्हणटा म्हाजो एक गांव आसा थंय म्हाज्या वाड्यान, आनी आयज त्या वाड्यान कितलींशींच वर्सां जालीं उदकाचो प्रॉब्लेम खूब आसलो. म्हणल्यार ते लोक जवळ जवळ 7-8 किलोमिटर सावन त्या माथ्या वयल्यान उदक हाडटाले झरयेचें. आनी ही पायपलायन जी आयज जाल्या ती कोणाची तरी प्रॉब्लेम म्हणल्यार डॅम्पोच्या
डेम्पोनीक प्रॉपर्टी घेतल्या तितूंतल्यान ती वयताली आनी तेणें थंय व्हडलें ऑब्जेक्शन हाडलें आपूण आपणा प्रॉपर्टींतल्यान दिना म्हणून. आनी हो विशय जेन्ना आमच्या आमदारा कडेन आमी मांडलो तेन्ना तो आमदारांनी रोखडो सॉल्व केलो आनी ते पायपलायनचें आज काम जावन पूर्ण जावन आज ते पायपलायनचें उदक लोक खातात. आनीक दुसरें आयज काले पंचायतीन जर पळयलें जायत जाल्यार जवळ जवळ 95% कामां पूर्ण जाल्लीं आसा. आमची पंचायत बिल्डींग म्हणून म्हाज्या मित्रान उदळ सांगिल्लें आसा. मागीर कारेमार म्हणटा एक गांव आसा असले वायल्ड लायफान तो येता आनी थंय डामोर करपाक मेळनासलो पूण आमदारान आमच्या थंय प्रत्यक्षान लक्ष घालून तेंचे कडेन फॉरेस्टा कडेन उलोवन आज तो रोड क्लियर जाला. म्हणजे जवळ जवळ 4 किलोमिटराचो रोड आसा. आमचो तालुका तो डुवेट सद्या एक 4 वर्सां भितरूच जाल्लो आसा आनी हेजे कारण ते सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो आमकां मेळोंक पावलो ना. हेजे फुडें आतां धारबांदोडा जर पळयलें जायत जाल्यार व्हडले हेजे मामदार ऑफीस, कलेक्टर ऑफीस, RTO ऑफीस हें सगळें चालू आसा प्रत्यक्षान. धारबांदोड पयलें एक शाळा कितली कोटीची 1 कोटीची सुमार शाळा जाल्ली आसा आनी अशी खुबशीं कामां जाल्लीं आसा.